थिये बुधवारा राती दोन चोरांनी धुमाकूळ घालून दोन दुकानां फोडली आणि 70,000 मायज रुपया फारयले। जाल्यार पोस्ट ऑफिसांतल्या तिजोरी उखलून व्हरपाचो यत्न तेंच्यांनी केलो। एकल्याक खंय सुरयेचो भंय सुद्दां दाखयलो। तशेंच दुकाना भायर आसलेल्यो गाडयेचेंय नुकसान तेंच्यांनी केलें आणि तातूंतल्यात एक मोटरसायकल घेवन ते पळोवन गेले। नमस्कार, हांव ओमकार फळारी, तुमी पळयता प्रुडंट। ही चोरीची घडणूक बेरेस्तारा फांतोडेर 2 ते 5 वरां मदीं घडली। दोन्ही चोर चोरी करतना CCTV कॅमेरान कॅप्चर जाल्यात। चोरांनी एक जनरल स्टोर आणि सायडीन असलेले वायन स्टोराची शटराची कुलपां फोडून भितर सरले। जनरल स्टोरांतले 10 ते 12,000 जाल्यार वायन स्टोरांतले 60,000 मायज रुपया तेंच्यांनी चोरले। चोरता चोरता चोरांक बियर पिवपाची उमेद जाली। तांच्यांनी एक बियरीची बाटली पिवन थंयच उडयल्ली आणि आपल्या वांगडा कांय सोऱ्याच्यो बाटल्यो सुद्दां ते घेवन गेले। त्या फुडें पळोवन वतना पार्क केल्ली एक मोटरसायकल घेवन कांय अंतराचेर तेंच्यांनी व्हरून उडयली। ते उपरांत चोरी केल्ल्या त्या सुवाती वयल्यान सुमार 1 किलोमिटराचेर एक पोस्ट ऑफिस आसा, ते सुद्दां तेंच्यांनी फोडले। तांच्यांनी पोस्ट ऑफिसांतल्यो आलमारी फोडल्यो, तशेंच तिजोरी फोडपाची ट्राय केली, मात तेंच्या कडेन तिजोरी फोडपाक जालें ना। ताका लागून ती तिजोरी उखलून व्हरपाचो यत्न तेणें केलो, मात तें बी जालें ना। मागीर तेंच्यांनी ती जावंक ना म्हणून तिजोरी थंयसरूच उडोवन ते पळोवन गेले। तेज्या आदी बुधवारा राती 11:30 वरांचेर थंयच्याच एका बेकरे कडेन ते गेल्ले। थंय बेश्टे भोंवतना पळोवन बेकरेच्या ओनरान ताका धांवडोन दिल्ले। ताच्या फुडें अशें कळोन येता की चोरी करतना एका मनशान रस्त्या वयल्यान वयतना तांकां पळयतालो, मात चोरांनी ताका पळयलो आनी तेंच्यांनी सुरयेचो भंय ताका दाखयलो। सुरी पळोवन तो मनीस थंयच्यान पळोवन गेलो। आतां फुडलो तपास कोलवाळ पुलीस स्टेशनांतलो PI संजीत कांदोळकरा हाच्या मार्गदर्शना सकयल तपास चल्ला।